डॉक्टर आता आमी एक सादोसो प्रश्न विचारता म्हणजे दोळ्याक आनुल्ली जाली अशें म्हणटात आनी ताचेरूय तरेकवार लोकांचें हें आसा म्हणजे कोण तरी म्हणटा म्हणजे अशें गांवांतलें सांगता तुमकां की कोणें कितें मागलें म्हणजे प्रेग्नंट बायलेन कितें मागलें आनी तूं दिवना जाल्यार आनुल्ली जाता अशें एक गैरसमज आसतात. सो बेसिकली ही आनुल्ली म्हणजे कितें, कित्याक जाता एंड हाव यू मॅनेज इट? आनुल्ली म्हणल्यार बेजिकली आमच्या दोळ्यान पापणेन बारीक बारीक ग्लँड्स आसता. ते ग्लँड्स तातूंत एक ओपनिंग आसता म्हणल्यार पोर्स आसता. ते ब्लॉक जाले काय भितर सिक्रेशन भरून तें इन्फेक्शन. कानुल्ली म्हणल्यार मेन म्हणजे तें इन्फेक्शन, व्हडलें कांय न्ही. आनी सिमटम्स ताजे कांय ना, फोड येता पापणेचेर, दुखोंक लागता, तांबडें जाता हे. सो व्हडलें सिरियस कंडिशन अशें न्ही, पण परत परत जावपाक शकता. ताका मेन घरा कडेन आमी कितें करूं शकता की हॉट वॉटर फर्मेंटेशन, गरम उदकाचो शेक मारपाचो दोळ्याक. तेतून ते वखद घेयनासतना सुद्दां तें कमी जावपाक शकता. अच्छा जर हे करूनय जर जायना जाल्यार मागीर दोतोराक दाखोवन ते वखदांनी कमी जाता. अच्छा म्हाका हाका तुमी एक एंटीबायोटीक ट्रिटमेंट दिता आसतले. बरें, वेन यू गो फॉर सर्जिकल करेक्शन इन दीस म्हणजे वॉट इज युअर तुमची गायडलायन कितें? सर्जिकल करेक्शन आमी जेन्ना 1 म्हयन्या वयर सपोज ती सारकी जायना ट्रिटमेंट घातल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार आमी ऑल्टरनेटीव दुसरे कितें तरी उपाय करूं शकता. ताका ऑपरेशन करून ते काडले जाल्यार इमिडिएटली ते रिलीफ मेळटा. म्हणल्यार कितें ऑपरेशन म्हणून पेशंट चडशे फावटी घाबरता आपल्याक करूंक नाका, वखदांनी आपूण कमी करूंक शकता जाल्यार पळय अशें सांगतात.